शेल्डा केपेंतल्या सातेरी देवळाच्या दुरुस्तीच्या कामात आदल्या देवळाच्या समितीन गुड्डू लुसाव केला। हो विषय न्यायालयान गेल्या उपरांत न्यायालयाच्या आदेशाक पाळो दिवन तशेंच मामलेदाराच्या निर्देशावेल्यान कायदेशीर कागाळी नोंद केल्यात। पूण फाटले 2 म्हयने जाले पूण अजून कांयच कारवाय जायना, सध्याच्या समितीन आरोप केला। 2016 ते 2019 च्या सातेरी देवळाच्या समितीन 18 लाख खर्चून देवळाच्या दुरुस्तीचे काम हातांत घेतलेले। पूण कांय महाजनांक दिसून आयलें की देवळाच्या फंडाचो गैरवापर जाला म्हण ते न्यायालयांत गेले। जाल्यार हे पयशे वसूल करचे म्हण सध्याच्या समितीक आदेश येयला आनी मामलेदारान आदल्या समिती आड कागाळ करपाचे निर्देश दिल्यात। पूण 2 म्हयने जाले अजून मेरेन कांयच कारवाय जायना। प्रशासनान वेगळीच पावलां उबारून महाजनाक न्याय दिवचो सध्याचे समितीन मागला। हांव पत्रकार परिशदेक सगळ्यांक सांगूंक सोदतां की साल 2016 ते 2019 च्या कमिटीन देवस्थानाचे देवळाचे रिनोव्हेशन काम हाती घेतले आणि ते काम करता आसतना तेणी बरोबर हिशोब दाखयला। पूण वारंवार महाजन गांवचे प्रत्येक मिटिंगेक विचारताले, बाबा तुवें कितें हिशोब केला तो दाखय म्हणून, पूण तेणें केन्नाच दाखयलो ना। ताका लागून कांय महाजन कोर्टान गेल्ले। सो कोर्टान वतकच कोर्टाचो निर्णय जालो की ते पयशे आसा ते वसूल करून घेवचे। बेस्ड ऑन दॅट कोर्टान मामलेदाराक डायरेक्ट केलो की ते पयशे आसा तुमी वसूल करून घेवचे म्हणून। ते जातकच आमी आतां नवी कमिटी 2022 ते 2025 आनी कोर्टाची ऑर्डर जाली मे म्हयन्याक आनी कोर्टाची ऑर्डर जातकच कोर्टान मामलेदाराक डायरेक्ट केलो की पयशे आसा ते वसूल करून घे म्हणून। बेस्ड ऑन दॅट मामलेदारान आमकां कमिटीक लेटर केलें की तुमी मिटींग घेवची आनी कांय डिसिजन जाता ते आपल्याक कळोवचें म्हणून। सो तेज्या लेटरा प्रमाणे आमी मिटींग घेतली आनी मिटींगेक एक रिझोल्युशन जालें की सगळ्या महाजनांच्या वतीन की रिकवरी आसा ती मामलेदारान करची म्हणून। सो ते आमी ताका कळयलें। ते कळयतकच मामलेदारान परतून आमकां लेटर केलें की तुमी त्या कमिटीचेर 2016 ते 2019 कंप्लेन फायल करा म्हणून आनी सिव्हील सूट फायल करा म्हणून। ते लेटर दितकच आमी परतून मिटींग घेतली आनी सिव्हील सूट फायल केली। म्हणजे सिव्हील सूटने FIR फायल केली आनी ती FIR करून आतां 2 म्हयने जाले। कोणाची केली FIR आमी फायल केल्या की 2016 ते 2019 सालांचे कमिटी मेंबर आशिल्ले, हेडेड बाय समीर जगदीश गांवस देसाई एज अ प्रेसिडेंट आनी एटर्नी त्रिविक्रम म्हणजे शिवानंद त्रिविक्रम गांवस देसाई, ट्रेजरर महेंद्र कृष्णा गांवस देसाई आनी सेक्रेटरी सागर संदीप गांवस देसाई हेंचेर आमी FIR फायल केल्या। आतां 2 म्हयने जाले पूण अजूनय तेजेर पुलीस कारवाई कांय जायना। सो आमची मागणी इतलीच आसा, मागणी म्हणजे आमची आतां 30 तारखेर म्हाजनी मिटींग आसा। वारंवार आमकां परतून म्हाजन विचारता, बाबा तुमची इन्क्वायरी खंय पावल्या, पयशे आमचे खंय पावल्या देवस्थानाचे, केन्ना रिकवर जातले, हे मुद्द्याचेर म्हाजन आमकां प्रेशरायज करता। म्हणजे हांव पुलिसा कडेन मागतां आनी वरिश्ठ अधिकारी कडेन मागतां की तुमी ती कारवाई करची आनी आमकां गांवांत न्याय दिवचो। कारण ते 18,09,417 रुपये आनी आतां आमची फुडें आतां जात्रा आसा, आमकां खर्च आसा म्हणजे देविल्ले पयशे जे वाड्यार आसा भायर आसा ते पयशे भितर येवपाक जाय, अकाउंटार येवपाक जाय, ही आमची मागणी आसा। आनी ते कमिटीन ती जबाबदारी घेवन ते पयशे हाडचे आनी अकाउंटार भरचे, ही आमची मागणी। गोवा 365 खातीर सावड्डेच्यान प्रहर सावड्डेकार।